बेगम आयज आमी म्हापसा तारी कडेन पळयता जाल्यार ज्या जाग्यार गणपती विसर्जन जाता त्या जाग्यार पळयता आमी की गार्बेज जी आहा ती अशें दिसना येता की 6-7 दीस जाले हांगासर हेचें कलेक्शन जावंक ना कशें कित्या खातीर कारण कितें अशें दिसता तुमकां म्हापसान हें अशें आमी कितें म्हणटा की गार्बेजीचो खूब आमी उलयता गार्बेजीची रेट वाडयल्या आनी कितें केल्या लोकांच्या घरांत पण जें कलेक्शन जावपाक जाय तें जायना गार्बेजीचें आनी त्या खातीर म्युन्सिपाल्टी पंचायत ही म्हणटा ती जबाबदार आसा कारण तिचेर लक्ष दिनात ते आनी तेचो लक्ष असो आसता की आनी देवाचें अशें म्हाका 6-7 म्हयने जाले गार्बेज कलेक्ट करूंक ना आनी हेचेर उपाय करूं मेन म्हणजे गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना आनी तें करपाची गरज आसा जायना जाल्यार तुमी सांगा आमी उखलून व्हरतात ती गार्बेज तुमकां ऑथॉरिटी कशी दिल्या लोकांनी तुमचे गार्बेज कलेक्ट करपाक जाय मात तुमी ती करिनात म्हापशान ज्या ज्या ठिकाणी जावंक जाय त्या भशेन जायना ही गार्बेज कलेक्शन आयज आमी पळयता देवाचे फोटोज आहा आनी कितें आहा पोटल्यो आहा प्लास्टीक ह्या सरकार फक्त देवाच्या नांवार व्हडलें उलयता पण हें करपाक जाय तशें कांय करिना देवाचे गजाली खूब उलयता पूण आयज येयले फोटो बिटो हे आहा पळय कलेक्शन हे फक्त येताना फक्त इलेक्शना खातीर दाखयतात ते आयज आमी हांगासरूच म्हापसा नुस्तें मार्केटाच्या फुडल्यान पासून म्युन्सिपाल्टीच्या थंय मानबाजाराच्या थंयसरूय पळयला खुबशी गार्बेज आसता एंटायर गार्बेजाचो व्हडलो इश्यू आहा त्या खातीर तेंच्यांनी कंटेनर दवरपाक जाय त्या जाग्यार तेंच्यांनी दवरूंक जाय अशें कलेक्शन करपाक त्याच प्रमाणे आयज आमी पळयलें की ज्या जाग्यार अशे गार्बेज जे धबे आसतात ते ना ओ जेन्ना जे म्युन्सिपाल्टीचे लेबर तेंच्यानी आंदोलनां वगैरे केल्ली ताका लागून उरले अशें कितें ना आंदोलन केल्या तेचे पगारूच दिवपाक सरकारा कडेन पयसो सद्या न्हू त्या खातीर जाय जाता तांकां बरी फॅसिलिटी दिया आनी तेंच्या कडल्यान कामूय करून घेया न्हू ते करपाक रेडी आहा तुमी आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान म्युन्सिपाल्टी कितें सांगता ही गार्बेज पळोवन हे आयच्या म्हाका दिसता 24 वरां भितर हें कलेक्शन करा नाल्यार हो कचरो आहा पळय तो तुमच्या दारान घेवन येतलो हांव